फातोड्या जिल्लो हॉस्पिटला लागसर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात एकल्याक मरण. फातोर्डा पुलिशेन अनोळख्या आड गुन्यांव केला नोंद. फुडलो तपास चालू. कोरज्या फेरी धक्क्यावयल्यान जीप थेट पावली न्हंयेत. गाडयेंतले प्रवाशी सुरक्षीत. गुगल मॅपान केलो घात, सांगतात जीपींतले पर्यटक. मात जीपीत सापडल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो. 20% दरवाढ केल्या ती फकत उद्देगांक, सर्वसामान्य लोकांक न्हय. मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें स्पश्टीकरण. लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक फारीक करचें पडटलें म्हणून सुदीनूच उलयल्लो. आतां म्हणटा तोमी नवेच. गोंय धरून देशांतल्या हेर 12 राज्यांच्या मतदार वळेरेंत जातली सुदारणा. SIR प्रक्रिये खातीर 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्यो मतदार वळेऱ्यो आयज राती सावन करतले फ्रीज. मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराची माहिती. म्हजें घर येवजण फक्त भायल्या लोकांक. गोंयकारांक म्हजें घर येवजणेचो कसलोच फायदो ना. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप. आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयभरची भात शेतां जाली आडवी. हाती तोंडाकडेन आयिल्ल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान शेतकार पडले त्रासांत. फातोड्या जिल्लो हॉस्पिटला लागसर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात एका 48 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा उसरा राती हो अपघात जालो. ह्या विशीं फातोर्डा पुलिशेन अनोळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा. काल राती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन मेन रस्तो जो आसा ताजेर एक हिट एंड रन केस जाली आनी हातूंत भितर एकट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो दादलो आपल्या घरा वतालो. ताचें नांव आसा प्रवीण सावंत. हाका वर्सां 48 आनी हो सेनावली वेर्णा हांगा रावपी. तो आपले घर वतालो. घर वतना वाटेर ताजे कितें तरी पडलें पूण तो तें काडपा वतना फाटल्यान जी ग्रिनीश कार येताली ते कारीन ताका जोरदार धपको दिलो. हो धपको इतलो पावरफूल आशिल्लो की तो एक 100 मिटर सुमार उसळून पडलो आनी तो आगताक मेलो. थंयच्यान आय विटनसान ही घडणूक आमकां सांगली फोनाचेर. आनीक ताजे म्हणण्या प्रमाणे तो जी गाडी आशिल्ली ती खूब फास्ट येताली. 100च्या वयर स्पिडीर आशिल्ली आनी ताजो आपलो कंट्रोल जालो ना. तो मोकलो आनी डायरेक्ट थंयच्यान पळून गेलो. ताजे नंतर जो मनशान हे इन्सिडंट पळयलो ताणें 100 नंबराचेर कॉल केलो आनी सांगलें की अशी अशी घडणूक जाल्ली आसा. ताजे नंतर फातोर्डा पुलीस थंय पावले. 108 पावली पूण तो मनीस मनशाक तांणी डेड डिक्लेअर केलो. आतां फातोर्डा पुलीस ह्या प्रकरणाचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात. सद्या पुलिसांनी अननोनाचेर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा. तो IPC सेक्शन 279 304A IPC आनीक 134A (B) आनीक मोटर व्हेकल एक्ट हाजे अंडर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा. पुलीस ह्या दिसांक म्हणटात की आमी पेट्रोलिंग वाडयलां, नायट पेट्रोलिंग करतात. पूण अशें दिसता की हे इन्सिडंट्साचे फाटल्यान की पेट्रोलिंग म्हणटा तें खंयच जायना. मेन हायवेचेर सुद्दां जायना. कारण जरी तो हायवेन सुद्दां गेलो जाल्यार ताका ह्या वाटे भितर 3 पुलीस स्टेशन लागतात. एक म्हणजे फातोर्डा, ताजे नंतर मायणा कुडतरी आनी मागीर वेर्णा. पूण खंयच ताका पुलिसांनी कोणेच ताका धरपाक शकनात. कारण मेन म्हणजे जाणें पुलिसांक कळयलें ह्या एक्सिडेंटा बद्दल तो डायरेक्ट 100राचेर केल्लो म्हणजे हेडक्वॉर्टर्साक. आनी थंयच्यान तांचे सगळे पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्मेशन वचपाक जाय आशिल्लें पूण अजून पर्यंत ताका ट्रेस करपाक जालें ना. दुसरी पुलिसां मुखार ताका धरपाची म्हणजे एक डिफिकल्टी येता ती म्हणजे CCTV फुटेजीस. ह्या रोडा भितर 2 आस्थापनाय आसात. तांची CCTV आसा खरी पूण तांणी CCTV रस्त्या सायडी केली नासतना आपले सायडीक केल्या. हाजे कारण म्हणजे पुलीस येवन परते मागत आनीक वेगवेगळे इन्सिडंट जाता. ताका लागून हेल्प करपाक लागून ह्यो आपली सायडीक मारून दवरले आसा. आनी हाका लागून पुलिसांक आतां मुखार आनी अशें CCTV कलेक्ट करीत वचचें पडटलें आनी ताजे नंतर हाजो तपास लागतले. पूण सद्या म्हायती मेळटे प्रमाणे अननोनाचेर फातोर्डा पुलिसांनी हाजो गुन्हो नोंद केलो आसा. गोंधळ टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग राव मालकाणेकार. कोरज्या फेरी धक्क्यावयल्यान जीप थेट न्हंयेत पावपाची घडणूक घडली. सोमारा फातोडेचेर 2.5 वरांचेर ही घडणूक घडली. ह्या गाडयेंत आशिल्ल्या प्रवाशांक सुदैवान कसलीच दुखापत जाली ना. उजो पावलोभिरान घडणूक थळाचेर पावून जीप उदकांतल्यान भायर काडली. ह्या गाडयेंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच हेर कांय वस्तू सापडल्यो. गुगल मॅपाचो अंदाज कळून आशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या अशी माहिती त्या प्रवाशांनी दिली.
ये क्या है ये क्या है दिखाओ ना क्या है ये। क्या है नहीं मैं तुझको पूछ सुनो, रहा हूँ फूको इसको, बताओ क्या है ये। तुझको मैं क्यों पूछूं कौन सा क्यों? तुम बताओ ना, ये पूरा जो तमाशा किया ये क्या है? ये तमाशा नहीं किया तुझको पूछा है आमकां एक कॉल आयल्लो की एडमिटीच्या धक्क्याचेर कार भितर पडल्या म्हणून. सो आमी तुरंत टर्नआउट केलो. टर्नआउट करतकूच आमी हांगा येवन पळयता जाल्यार हांगा लोकल आशिल्ले, पुलीस आशिल्ले. सो आमी पयलीं आयडेंटिफाय केली आनी ते आयडेंटिफाय करपाक आमचे लोकल आशिल्ले. एक कमल, एक निलेश आनी एक योगेश. हे दोग जाण भुरगे आसले तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली थंय आयडेंटिफाय करपाक. आमी तांकां सांगलें आमी आयडेंटिफाय करता, ट्रेन यूज करची पडटली. सो ह्या वजे वयल्यान आमकां ट्रेन यूज करची पडली ना. आमी जे आमचे फोन आमी ते वायर घालून ह्या भुरग्यांनी भितर वचोन ते घातले आनी टो गेली. गाडी सुरक्षीत टो करपाक करून आयली. काय डॅमेज जावना. डॅमेज तुजो फकत फुडलो गार्ड एक डॅमेज जाला आनी एज युजल गाडी उदकान गेल्या म्हणून तेजी ती डॅमेज जाली आसली. सो हेतून 4 जाण आशिल्ले. एक अमरदीप सिंग म्हणून, किरणदीप कौर आनी नितीन सूत म्हणून. सगळे सेफ आसा, कांयच हानी जावना. तांणी काय सांगलें. चार जाण आसले. एकट्याचें नांव म्हाका मेळोंक. आमी इन्वेस्टिगेशन करता आसतना आमकां कळून येयलें की ते हें फॉलो करताले, ह्युमन लोकेशन. सो त्या लोकेशनाचेर ते भितर वडे गेले. सो हांव एक तुमच्या मार्फत हांगाल्या लोकांकूय एक आव्हान करता की तेंच्यांनी पंचायतीक जावं गव्हर्मेंटाक सांगून हांगा एक बॅरिकेड घालपाचो. नाजाल्यार हांगा तरी गेट तरी एक घालून दवरता, जेणे करून नेक्स्ट टायम असो इश्यू जावचो ना. So there's no barricade, there's no warning sign, so my car just went in. What time it went inside 2:30 in the night. 2:30 in the night how you came here No warning sign, no barricade, and do the not. okay but there are some beer bottles also inside यावर उदकान पडलेली आणि कोणतरी मोयड्या रावता म्हणटा म्हणून भायलो तो. आमी ताका आमच्या हांगासले खोर्जुईचे आमी हेल्प केलो काडपाक, कित्याक आमकां वायट दिसलें त्या कोणीय तो कोणायची जावं. म्हणून हितून बियरी आसा. तो म्हणटा लोकेशनार आपूण येयलो. म्हाका दिसता तो टायट आसलो आनी आल्दोनान तरी सगळे भायल्योच येवन पडटात. आमचो आल्दोनकार कोणूच पडाना. हे जर गोंयकारांच्या गाडयेन बियरी हाडली जाल्यार तांकां जेलीन व्हरता आनी कितें कितें पुलीस नाटकां करता. की आतां हेजेर एक्शन पयलीं घेवंक जाय पुलिसांनी. गाडी पडला म्हणून हेजेर आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा. 20% दरवाढ केल्या ती फकत उद्देगांक, सर्वसामान्य लोकांक न्हय. आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काढलो म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. आपल्या 20% दरवाढीच्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडल्या उपरांत मंत्र्याक स्पश्टीकरण दिवचें पडलें. पळयात पुऱ्या बातमी. राज्याच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा लायटीचो कशाय कसो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान शुक्रारा सांगिल्ले. आतां ताच्या स्टेटमेंटा वयल्यान बोवाळ पडल्या उपरांत आपणें तशें उलोवंकूच ना म्हणून मंत्री सुदीन सांगता. टायम ऑफ डे ही खूब पोरणी येवजण आसा. सद्याक उद्देगां खातीर ही येवजण लागू केल्या. आपणें सर्वसामान्य लोकांक 20% अतिरिक्त भार सोंसचो पडटलो अशें खंयच म्हणूंक ना. आपल्या स्टेटमेंटाचो चुकीचो अर्थ काडला म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सांगता. डे बाय डे डिस्काउंटूय चालू जाता. डिस्काउंट म्हणल्यार ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट मेळटा. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटा. त्या शिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करतात आनी कितें वापरता, दिवे तशेंच दवरता वता, तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा. पूण सर म्हाका सगळे लोक रातचे घरा आसता पळय तेंची चड युजीस रातचीच जाता. मागीर मेळत तशी लायट वापरता म्हणून गेला तातूंत भरपूर फायदो आसा. 20% डिस्काउंट जो आसा पळय एकदम भरपूर. पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी मागीर कितें करप तर. तातूंत तुमचें लक्ष येवना. कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळे जाता. मातशें तुमी स्टडी करा विचार केले. खूब विचार करून 2 वर्सां
सिस्टमॅटिक विचार केला आणि त्यानंतर हे सगळं आपल्याला पूण लोकांगेर कोणागेर कांयच ना तांकां डिस्कावंट कशें म्हणजे प्रश्न आसा पळय ताजे पयलीं तूं कंप्लीट स्टडी कर. हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीर तांचें हें आसा पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगलो तुका हांवें हो कार्ड व्हिडिओ आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला हांवें तुमकां. तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगला. केन्ना कंप्लीट जाता स्मार्ट मिटराच्या स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला. तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता आजूय परत गडबड करपाक सोदता सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका. हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयना तेंय म्हाका खबर आसा. सर्वसामान्य लोकांक 20% दरवाडीचो शॉक दिवपाचो निर्णय एका सप्तका भितर फाटीं घेयना जाल्यार गोंयभर आशिल्ल्या वीज खात्याच्या ऑफिसांनी वचून आमी बोवाळ घालतले म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान शिटकावणी दिल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केल्ल्या 20% वीज दर वाडीच्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याक घेराव घालून जाब विचारलो. जे ढवळीकरान स्टेटमेंट केलो की तुमकां जी इलेक्ट्रिसिटी तुमी कंज्यूम पळय करतले एक्स्ट्रा ताजेर आमी 20% लायतले ते कंज्यूम करता तो मिटर ओनली स्मार्ट मिटर कॅन शो. सो दीस शोज दॅट द स्मार्ट मिटर विच इज येट टू कम विच इज इन बॅक डोर इज अ तलवार ऑन गोंयकार्स हेड. आमी कशाच पद्दतीन हे 20% हायक फॉर डोमेस्टीक कन्जम्पशन जावपाक दिवचे ना. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की सांजचे म्हणल्यार आपूण काडटा. आमी तरी मुखार वचून एक आठवड्याचो ताका टायम दिता. जर तर एका आठवड्यान जर तर ते येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसान आमकां थंय आज वचून बोवाळ घालून प्रत्येक गोंयकाराक जागृत करचें पडटलें. गोंयकारांक आमचे लायटीचे बील खूब वाडपाचें आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक. 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा. तो एका कंपनीक वचपाचो आसा. तो कंपनीचो मालक कोण, त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें तें आमकां खबर ना. ते मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें. सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणूय आपली लायटीची बिलां उगडून पळयात तुमी जे कन्जम्पशन केलां ताचें 1000 रुपया बील आसतलें पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1000 रुपया एड जाता न्ही. तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा हे जे 500 कोटी घेतल्या ते कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार जे हे जे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान दोज आर कॉल्ड स्मार्ट मिटर्स. हातूंच्यान टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलींग जातलें. टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां विल बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स. एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5, दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आनी तिसरो म्हळ्यार सांजचो रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. इन दीस 3 स्लॅब्स. आनी ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो. आनी जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्जम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय. सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates म्हणजे जी टॅरिफ असता पयली युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट असता ती वाडयल्याच पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरिंग द टायम वेर यू कंज्यूम द मोस्ट. सो आमी हे सगळे फायंड आउट करपाक गेल्ले आनी डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बिल कमी जातले म्हणटा. वी हॅव नो रिझन टू बिलीव दीस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बिहारा उपरांत गोंय धरून देशांतल्या हेर 12 राज्यांनी मतदार याद्यांत सुदारणा करतले. वेंचणूक आयोगान सोमारा ह्या विशींची घोशणा केली. ह्या 12 राज्यांनी मतदार याद्यांचें पुनर्परीक्षण 28 ऑक्टोबराक सुरू जातलें. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान गोंया सयत 12 राज्यांतल्या मतदार याद्यांतल्यो चुका दुरुस्त करपाचो निर्णय घेतला. मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारान सोमारा हे विशीं घोशणा केली. SIR प्रक्रिये खातीर 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्यो मतदार वळेऱ्यो आयज राती सावन फ्रीज करतले. हातूंत अंदमान आनी निकोबार, छत्तीसगड, गोंय, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुच्चेरी, राजस्थान, तमिळनाडू,
उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ह्या राज्यांचो आस्पाव आसा. कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं, और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे. 3 बार हर बीएलओ हर घर जाएगा. जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं. और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं. बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है. तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो, या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो, तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा. और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है. एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी. बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हजें घर येवजण फकत भायल्या लोकां खातीर आसा. ह्या येवजणेचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत विजय सरदेसाय उलयतालो. म्हजें घर येवजणेचे दिसान दीस प्रदर्शन करता, पूण म्हजें घर येवजण ही फकत भायल्या लोकां खातीरूच आसा. हाचो गोंयकारांक कसलोच फायदो ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायकान गोंयच्या शेतकारां खातीर जायत्यो पॉलिसी हाडल्यात. फाटले 4 दीस सेगीत पडपी आडवेळा पावसाक लागून शेतकारांचे जाल्ले लुकसाण भरपाय म्हूण म्हजें शेत येवजण हाडल्यारूच मंत्री रवी नायकाच्या आत्म्याक शांती मेळटली अशें विजयाचें म्हणणें. तशेंच गोवा फॉरवर्ड, आप, आरजीपी आनी काँग्रेसीन म्हजें घर येवजणेक विरोध केल्लो. तांकां कितें तें शिकोवचें पडटलें अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हजें घर येवजणेच्या शुभारंभा वेळार केल्लें. हे विशीं कागाळ करपा खातीर आतां आमदार विजय सरदेसाय आनी विरेश बोरकार राज्यपालाक वचून मेळटले. मंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता. आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात, जे बिगर गोमंतकी आहात, म्हळ्यार गोंयकार न्ही, तांकां सांगता, एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयला. तुमचे रेग्युलरायझेशन जावंक कोण नासलो, तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले, रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता. ही नांवां घेवप म्हणल्यार कितें, बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक, म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा, तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता. कित्याचेर इन्सायट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता. ही लोकशाय. तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना. फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोडाय हांकां धरून रस्त्यार. सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन. आनी हांव ह्या नव्या गव्हर्नराक अजून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताजे मरेन. कित्याक हें सारकें न्ही. दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओन्ली क्रिएटिंग अ वोट बँक, बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन. अशें जावंकूच शकना. गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं. पावस खंयचो ऑक्टोबर, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो. जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात, तर सगळीं शेतां पडल्या थंय. सगळ्या शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा. आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना. रवी नाईक जर आशिल्लो
जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो. आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 4 दिसांच्यान पडवी आडवेळा पावसाक लागून गोंयांत शेतकारांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. लुवणे खातीर तयार जाल्ले भाताचे पीक पावसाक लागून नाशाड जाला. इतलेंच न्हय जाल्यार शेत आडवें जावन भाताक कोंब लेगीत फुटल्यात. हाता तोंडाकडेन आयिल्ल्या पिकांचे लुकसाण जाल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को उक्तायला. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केला. फाटले 4 दीस सेगीत पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांक फटको बसला. साश्टी वाठारांतल्या शेतकारांच्या शेतांनी मोठ्या प्रमाणात पावसाचे उदक साठोवन उरिल्ल्यान पिकावळींची नाशाडी जाल्या. देखून सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. चोयल आसतलें नोव्हेंबर टायम म्हणल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर टायम म्हणटा तो निवपाचो शेत निवपाचो हे आमगेलें खरीफ शेत निवपाचो. पूण आतां गेल्ली 10 दीस सुमार जाले ते असो भयंकर पावस पडपाक लागलो की शेतां जी कोणाली स्टँडींग आहा ती आड पडपाक लागल्या आनीक तांकां कोंब येवपाक लागला. जेणी कोणी पळय पावसाची स्टार्ट जावचे पयलीं कोणी निवल्ली तांकां सुकोवपाकूय मेळना. तेंगेले हांकां कोंब येवपाक लागला कित्याक तांकां सुकोवपाकूय मेळना आनी तांकां वारें करपाकूय मेळना. आनी जी स्टँडींग आहा ती कट करपाक मेळना कित्याक शेतांनी उदक भरलेलें आसा. हार्वेस्टर जे पळय कोणाचे सर्वीस प्रोवायडर कोण आहा तांकांय काम ना कित्याक तांकां मशीन चलोवपाक मेळना. मशीन चलयता एक अर्दे वर सुमार दिसता दिसभर पावस पडटा सो मशीन स्टार्टूय मारून फायदो ना. आनी तें स्टार्ट मारलें जाल्यार तें शेतांक उदक भरोन तें मशीन रोमता. आनी दुसरी म्हणल्यार उदका लागलें जाल्यार उदक भितर सरलें जाल्यार परत तेगे हार्वेस्टिंगूय सारकी जायना. सो ही सगळी जी हें जाल्ली आहा तेजेर ओवरऑल सगळ्याक लॉस जाल्लो आहा. सगळें गेलां आड पडलां उदक भरलो आहा हाल थिंग रोव येतलो आनी पयलीं पड कोणें हार्वेस्टर लायन केलो पडे ते लोकांनी हार्वेस्ट केलो पडे तेंगे सगळें भातां रोव आयला. आतां आमचो MLAन बी आयकलां राय बाय सगळ्या रोव आयल्या ते भात कोंतायना ते गोरवां पासून खावपाना ते कोंब येतलो. आतां हें आड पडला आनी गॅरंटी ना आनी मातशी वाड जाल्यार ओके ना जाल्यार आतां हांव 100% लॉस आतां 90%. हें सच उदक भरलो आहा आनी आमकां गव्हर्मेंटान जाता तितू आतां आमगे MLA उलयले ते भशेन जाता तितू कॉम्पन्सेशन दिचें. सांखळे मायणान हवेले वाठारांत लुवणे खातीर तयार जाल्ली शेतां पावसा खातीर आडवी पडिल्ल्यान भातांक कोंब फुटल्यात. इतलेच न्हय जाल्यार उबी आशिल्ल्या कणसांक लेगीत कोंब फुटल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर आतां दुखाचे दोंगर कोसळ्ळा. लुकसाण जाल्ल्या शेतांची सांखळेचो सहाय्यक शेतकी अधिकारी पंकज पोकळेन पळोवणी केली. शेतकरी आधार निधी येवजणे अंतर्गत ह्या शेतकऱ्यांक मदत करतले अशें आश्वासन ताणें दिलें. आणि आता पॅडी प्लांटेशन केल्यानंतर हार्वेस्टिंगाची आमची तयारी केली आम्ही. एज अ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी म्हणून आम्ही हार्वेस्टर हाडून आमचे सगळे रेडी असले. आता ते काम आम्ही दिवाळी जाल्यानंतर लगेच सुरू करप अशातलो आमचो विषय असलो. आणि ते करताना आमकां एक जाणवलेलें की जो दिवाळी नंतर पावस सुरू जालो त्या पावसान ही जी आमची हे जाली म्हणजे सुरवात जाली ती अजून पर्यंत आमचो पावस न थारल्या कारणान उदक भरलें. उदक आडवे पडले भात ते कोमेले. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची खंयची तर जे उबे भात असले ते भात मॅच्युअर जाल्ल्या कारणान पावस कंटिन्यू पडलो आणि कंटिन्यू पडल्यानंतर कंटिन्यू पडल्यानंतर ताका अशे पद्दतीचे कोंब येयले. म्हणजे आता ते हार्वेस्टिंग करपाची बी सुद्धा परिस्थिती ना जेणे करून आमकां 100% लुकसाण आयचे घडयेक जाल्ले आसा. आमी हे शेत लागवडीक हाडपाचो प्रयत्न करून लागवड करून हाडलेले आणि त्या प्रमाणे आमकां बरें पिकलेले. पण आयज गेले 5-6 दीस पावस जो पडटा ते हिसपा भायर पावसार आमची कंप्लिटली लुकसाण जाल्ली आसा. म्हाजे एक रिक्वेस्ट आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आनी जनरल ऑफिसर हेंच्यांनी जे आतां आमी एक हेजेर हे केल्या उपरांत काल सीएमाक सांगल्या उपरांत सीएमान रोखडेच जनरल ऑफिसरांक धाडून हांगा सर्वे जाल्ली आसा. पण सीएमा कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की आमचे जे कितें लॉस हे जाल्ले आसा तेन्ना बेगीनच्या बेगीन आमची कितें ही लुकसाणी जाल्या ती मेळोवन दिवची. नमस्कार, माझे नाव पंकज पोकळे. हांव सहाय्यक कृषी अधिकारी म्हणून सांखळे हांगा काम करता. आनी आयज तुमी पळयता मायणा ह्या वाठारांत सगळ्या शेतकऱ्यांचे भात जे लायिल्ले 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन हे सगळें नुकसाण जाल्लें आसा. तेंचे हे भात आडवे पडोन तेका कोंब येयल्ले आसा आनी तेजो आतां कांयच उपयोग ना. हार्वेस्टिंग करून सुद्दां कांयच तेजो यूज ना. सो आमी हांगा अंडर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल CM आनी आमचे जे डायरेक्टर आहा तेंचे इन्स्ट्रक्शनाच्या अंडर आमी हांगा सर्वे करूंक येयल्ले आसा. आनी हांगा सर्वे करून तांकां आमी शेतकरी आधार निधी म्हणून एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम आसा जी शेतकऱ्यांक एक आधार कसो नुकसाण जाल्या नैसर्गीक आपत्तींतल्यान
नुकसान जाल्यार तांकां दिता. सो आमी हांगा ही शेतकऱ्यांक फॉर्मां दिल्ली आसा आनी ताका कृषी कार्ड एब्स्ट्रॅक्ट किंवा 114 फॉर्म लावन ही फॉर्मां आमच्या ऑफिसान सबमीट केल्या उपरांत आमी तांकां नुकसान भरपाई सर्वे करून तांकां दितले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटिन. मेळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण